म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवाचें उतर आमी आयकलां आनी सगळ्यांनी देवान आमकां कितें सांगलां तेंय बी आमी समजल्या. आमी कोण? देवाची भुरगीं. देवान आमकां एक गूण दिल्लो आसा, वो ताणें आमचे सोरशिलो केन्नाच काडूंक ना. कितें तें? हो गूण म्हणजे स्वतंत्रपण. आमी सगळीं जाणां स्वतंत्र आसा. ती मोटरां आसात न्हय जी बॅटरी लावन मागीर आमी चलयता ती कोणाच्या कंट्रोलान आसा? म्हज्या कंट्रोलान आसा. तेन्ना म्हज्यान जाय पळय तशें घोडांक जाता. खूब फाटी आमचें जिवीत आमी हेच भाशेन आमी घोळायता आनी देवाक मागीर सांगता हे भाशेन हांव घोळायता, तूं म्हाका मदत कर. तें तेच भाशेन जावंक फावना. आतां पळया, तुळना केल्यार हें आमकां बरें समजतलें. आमचे कुडींत हे सांदे आसात न्हय, ते सांदे तर आमकां आयकना जाल्यार आमच्यान तांचो वापर बरे भाशेन करूंक जायना. ताणें सगळ्यांनी ह्या सांद्यांनी म्हजें आयकूंक जाय, प्रत्येक जाणाचें. नाजाल्यार हो दोळो हे सायडीन पळयता, तो दोळो ते सायडीन पळयता, कान हें आयकता तें आयकता, गोंदळ जातलो आमचे मदें. तेच भाशेन जेजू क्रिस्ताचो आमी सगळीं जाणां ताचे सांदे आनी आमी ताका सहकार करूंक जाय. तो आमकां वापरतलो जाय पळय तसो. तर आमची मागणी भयणीनो आनी भावनो असली आसूंक जाय, म्हाका जाय पळय तशें न्हय, पूण सायबा तुवें म्हाका रचलाय, तूं म्हजें सगळें कितें करूंक सोदताय तें तूं कर आनी हांव तुका सहकार करतलो. आनी वो मनोभव सायबीण मायन बरे भाशेन पाळ्ळो. हांव सर्वेस्पराची चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. सदांच हे मनान धरया, आमचे वस्तूंक आमकां जाय पळय तशें न्हय, नाजाल्यार आमी गोरवान भोगतले. तो फारीक वायट नासलेलो मनीस, तो सगळें सारकें करतालो, उपवास करतालो, देवान धर्म दितालो, मागणें करतालो, पवित्र पुस्तक वाचतालो, ताचे न्याय करतालो, सगळें बरें करतालो. पण आपूण हें सगळें करता, हातून आमचे मदें गर्व वाडटा. आनी ह्या गर्वाक लागून देवा सदची आमी आयली की आमी पातकी मनशां. सगळी देणी देवान दिल्ली आसा आमकां, ही कांयच आमची न्हय, ही देवाची देणी आनी हें आमी कबूल करूंक जाय. थोडीं जाणां हुशार आसात, थोडीं जाणां ना, त्याच घराब्यांतली, पूण आमी भेदभाव करूंक फावना. पूण हें जाता आमचे मदें, अशें जावंक फावना. तर आमी हें पळोवच्याक आयज आमकां देवान तें सांगलेलें आसा. पळयात कशे भाशेन पावलूय आपलें जिवीत तो पयलो आपणाक जाय पळय तशें सादतालो. आपूण जाणार हे कोण क्रिस्तांव, तांकां मारून उडोवया, ते सारकें चलयनात आपलें जिवीत. वय हे नेमा प्रमाणे ते नेमा प्रमाणे, पूण ते पवित्र आत्म्यान भरोवन आपलें जिवीत जेजूच्या सारकें जियेताले. आमी खरेपणी देवाची भुरगीं कशी जिवंक जाय, गुलामपणांत न्हय, पूण स्वतंत्रपणी आमचें जिवीत ताका सहकार करून ताचें आयकोन आमी उलोवंक जाय, करूंक जाय. जशे भशेन जेजून केलें तो आतांय आमचें सगळें करता. आनी तो कितें म्हणटा पावलो, हांवें सगळें केलेलें आसा आनी हाका लागून म्हाका तुमी आतां बंदखणीक घातला. आनी तितलेंच न्हय, म्हजें जिवीत आतां म्हाका मारून तुमी उडयतल्या, पूण हांव भियेना, कित्याक हातूंतल्यान जेजूच्या जिवितान हांव भाग घेता. म्हजें सगळें जेजू हे सगळें संकश्ट सोंसता संवसाराच्या साल्वसां पासून. आनी हें आमी मनांत सदांच धरया. जेन्ना आमचे संकश्ट येता आमी भिवंक फावना. ते सगळें जेजूच्या ताब्यांत करून आमी फुडें पावलां मारूंक जाय, कित्याक जेजू आमचे सगळें दुसऱ्यां पासत आयज पर्यंत सोंसता, भोगता आनी खुर्सार आमी ताका खेळयता.
पूण तो भियेना ना म्हणून आमी भिवची ना, पूण आमकां गोठाय ताची सवय मेवतली. आयज आमचो बाब जॉर्डन पयले फावटी जेजूक आपले कुडींत मनांत ओतम्यान म्हणजे काळजान घेतलो आनी देव ताचे सवय आयलो की ताका पूर्णपणे पिकोवणी मेवतली. जेजू सगळे आमी सारकी एक जावन आमचें जिवीत एके नवेच तरेन जिवंक जातलें, पूण आमी सगळ्यांनी ताचो मोग करूंक जाय. म्हणजे कितें, ताका सदांच आजीर जावंक जाय. आनी जितली आमी ताका आजीर जावन आमचें जिवीत सादतले तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक शांतीन प्रगती आमच्या सगळें जातली आनी सगळें बरेंपण आमी करूंक लागतले. केन्नाच दुसऱ्यांनी म्हजे पासत न्हय, पूण हांवें दुसऱ्यांक पासत केलें की हातून आमचो आनंद आसतलो. आनी हे भाशेन ही शिकवण ताका मेळिल्ली आसा ती आतां तो पाळूंक लागतलो. आमी सगळीं जाणां बरोबर ताका ताचे पासून मागया. हें ताणें देवान दिलेलें स्वतंत्रपण आपलेपणांत न्हय, पूण देवपणांत ते सारच्याक ही कृपा ताका मेळिल्ली आसा. ती कृपेन ताणें सदांच आपलें जिवीत सादचें म्हणून आमी ताचे पासून मागया. आनी आमी सगळीं जाणां कशे भाशेन म्हणून जियेता, आमी जाणू कितें जाता पळय तें आमच्या जिवितांत कितलो गोंदळ चालू आसा तो हें देंवचारान केलेलें आसा, पूण आमी ताका सहकार केलेलो आसा. जितली आमी आपल्यापणान जियेता तितलो तो आमकां आपल्या ताब्यांत करता, ताचे गुलाम जाता. आमचें स्वतंत्रपण ही आहा तर. ताका लागून भयणीनान भावनो, जितली जाता तितली आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी हें करच्याक सदांच जेजून जशे भाशेन आपलें जिवीत सारलें तेच भाशेन आमी सारया. सदांच रातचो तो वेळ बापाक सगळें सादतालो. सकाळीं उठलो बापा सगळें सादतालो. हे पयलीं आख्खी रात ताची मागण्याची जाताली. म्हणजे कितें, देव ताचें जिवीत आपल्या ताब्यांत करून ताका थाऱ्यार हाडटालो, ताचे सारकें ताका उदीक घडून हाडटालो. आनी दिसभर मागीर जेजू आपणाच्यो वस्तू घेवन न्हय, पूण जे पवित्र आत्मो ताका शिकयतात तें करतालो. आनी ताका लागून कितल्योश्यो पेकोवण्यो, कितलेच लोक म्हणटालो आवय काय बरो उलयता तो, अधिकारान तो उलयता. वय आपणाच्यो वस्तू घेवन न्हय, पूण देवाच बापाचो मोग तो जालो. आनी ताकाच लागून भयणीनान भावनो आमी जेजूक घेता, कित्याक जेजू आमचें सगळें बापाक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी मान महिमा दिता. आनी हे भाशेन आमी एकामेकाची सेवा जेजू सगळें करता. तेन्नाच की आमी सुफळ आनी खुशाल जातले. कृपा मेळच्याक सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडीन मनांत ओतम्यान पांयांची बोट आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन भरोन येता. आनी आमचे भितर आहा तितलें सगळें जेजू सगळें आसा, बरें आनी वायट. हे सगळें ताच्या नांवान भायर काडून ताचे दर्याक जेजू जेजू म्हणून सुस्कार काबार जाय पर्यंत सगळें पिळोवन भायर वचोनी. आनी मागीर सुस्कार घेतना कांय म्हणून आसतना पूण ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता. ताचो अणभव घेवया आनी आमची भावना भितरल्यान बदलतली. आमचे मदें एक उजवाड निर्माण जातलो. आमचो काळोख, आमचे भितरले गैरसमज आसात ते सगळे पयस जातले. आमी खरेपणी जेजूच्या एकवटान जिवंक लागतले.